गोंयांत सध्या भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजरंवर जावन रावला। रस्त्यांचेर तर गोरवां रातची थपकल मारून बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बऱ्योच सरकस्यो करच्यो पडटात। हातूंत लोकांचे आनी गोरवांचे जीव लेगीत वता। बिरेस्तारा राती कडेन काणकोण तारीर जंक्शनाचेर अपघात घडलो। रस्त्यार बशिल्ल्या 2 बैलांक गाडयेन नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाला, जाल्यार कोणाकूच दुखापत जाल्याची म्हायती ना। सध्या वचत थंय पळयलें जाल्यार जी रस्त्यार गोरवां बसतात तो प्रश्न आता इलो इलो गंभीर जायत चल्ला। रातच्या वेळाचेर जी काळी गोरवां आसा ती तर खंय बसला आनी कशा पद्दतीन रस्त्यार आसा हाजो अजिबात ड्रायव्हराक पत्तो लागना। आनी देखून जेन्ना रातच्या वेळाचेर 4 व्हिलर चलोवपी आसूं ना तर 2 व्हिलर चलोवपी आसूं त्या गोरवांचेर गाडी चलयता आनीक व्हडले व्हडले अपघात जावपाच्यो घटना ह्यो सातत्यान चालूच आसा। आयज काणकोण तालुक्यांतल्या तारीर हांगासरल्या हायवेचेर जंक्शनाचेर एक इनोवान 2 फुडें बैल आशिल्ल्या बैलांक धपको दिलो आनी ते बैल काळे आशिल्ल्यान तांकां तर कांयच अंदाज येले ना। जेन्ना धपको दिलो त्या वेळाचेर एक बैल कारीच्या वयल्यान पलटी मारून सायडीन पडलो, जाल्यार सुदैवान म्हणटा तशें खंयच्याच मनशाक कांयच अपघात जालो ना। खरें म्हटल्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो, पूण त्यो सगळ्यो योजनाच तांच्यो हँडिकॅप सिच्युएशनाच्यो आशिल्ल्यो। म्युनिसिपालिटी एरियेक जेन्ना गोरवां आसा किंवा पंचायतीक गोरवां आसता त्या वेळाचेर ती रस्त्या वयली गोरवां उखलून व्हरून सांबाळून सायडीन खंय तरी दवरपा खातीर सरकारान कोंडवाडो नांवाची येवजण काडली। पूण दुर्दैव अशें की गोरवां व्हरून कोंडवाड्याक घालपाची, पूण ताजे नंतर ती बांदले उपरांत गोरवांक पालो पाचोळो खंयच्यान घालपाचो किंवा ताजें शेण खंय उडोवपाचें हाजो कांयच 3 तेरा म्हणजे कसलीच प्लॅनिंग नासतना आनी आतां कोंडवाडा कांय वर्सांनी गायबूच जाले। पूण हे गोरवां रस्त्यार कित्याक येता? सरकारान आनी एक येवजण काडिल्ली की जो लोक कोण गोरवां राखतात ताका खंय तरी पेन्शन दिवपाचें म्हणून। जर तर अशी जर स्कीम डेव्हलप केली जाल्यार जी गांवांतली गोरवां आज रस्त्यार येवपाक लागल्या ती गोरवां बंद जातली। कारण जो कोण गोरवां राखता तांकां जर पेन्शन दिलें जाल्यार आपल्याक पेन्शन मेळटा म्हणून तो शेतकार गोरवांक रस्त्यार धाडिना आनीक धाडचोय ना हाजे फुडें। आनीक जो रस्त्या वयलो गोरवांचो प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्नूय उद्भवचो ना। सरकारान खंयची येवजण काडटना ती कशी इफेक्टीव जातली हाजो अभ्यास करून काडची, ना तर येवजणे काडप आनी पयशे खर्च करप आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावप ना। असले अर्दकच्चे येवजणे काडीतच रावले जाल्यार पयशे काबार जातले, स्किमीची नांवां डेव्हलप जातली, पूण प्रॅक्टिकली जे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय ते जावचेच ना।